मेंबर्स आणि मित्र परिवार असं ते तुमकां सगळ्यांक म्हाजो मनापासून नमस्कार. आयज एक वेगळोच आनंद आसा, कित्याक जशें तुज्या बाई सांगलें, जेन्ना तूं काम करता नाल्यार कितें कार्य करता नाल्यार तूं जे समाजान जे व्यक्तिमत्व आहा, जर अशें रिकॉग्निशन मेळना जाल्यार तेजो कांयच यूज जायना. आनी म्हाका एक बरो अभिमानाची गोश्ट दिसता की समाजान, म्हणजे त्या समाजान म्हाजो जल्म जाला, त्या समाजान म्हाज्या कार्याचे जे दखल घेतली आनी हो येदो मोठो जो कार्यक्रम घडोवन हाडलो, खरेंच बरें दिसता पळोवपाक. आनी तेच्या पेक्षा चड बरें दिसता पळोवपाक ह्या कार्यक्रमाक जे तुमी सगळे हांगासर हाजीर रावल्यात. ह्या असो एक पळोवंक गेल्यार सगळीं भाशणां कार्यक्रमान कांय जशे एंटरटेनमेंट आसता तशें कांय ना, तरी सगळे जाण बसून आसात. खरेंच ही तुमची आपुलकी पळोवंक मेळटा हांगासर. हांवें जेन्ना म्हाजें काम स्टार्ट केलें, म्हाका कळोंक पसून ना केन्ना ह्या कार्यान हांव फुडें फुडें वचत रावलो. आमचें जशें एड्युकेशन, सरकारी शाळा जी पेड्यान आसलेली, ते मराठी मिडियमान आमचें एड्युकेशन जालेलें. म्हाका उगडास आसा, हांव जेन्ना जनता हायस्कुलान पावलो 5वेन, थंय इंग्लीश आसलेली. आमकां मराठी मिडियमान इंग्लीश 5वेन कांय ना. असो एक वेळ येयलो, आमचो कामत सर आसलो इंग्लीश शिकयतालो. म्हाजें नांव पासून म्हाका बरोवपाक येनासलें सारकें. म्हाज्या भयणीन म्हाका एक स्पेलिंग सांगलेली म्हाज्या नांवाची, TIRIK. हांव तीच बरयतालो. कामत सर म्हाका सारकें बरय, आनी बऱ्या रायटिंगान बरयलें. अरे सारकें बरय, आनीक बऱ्या रायटिंगान बरयलें, पूण स्पेलिंगेक दी. तुका स्पेलिंग सांगना जाल्यार टिचरांनी विचारलें म्हाका शाळेन, आनी ते आमी मराठीनूच बरयताले शाळेन नांव, इंग्लिशीन बरोवपूच ना, आनी पयलीं फावट बरयलें अशें. पूण मागीर जे 5वी ते 10वी जें म्हाका शिक्षण मेळ्ळें, हांव खरेंच जनता हायस्कुलाचो आभारी आहा. त्या स्कुलान जे म्हाका मोल्ड केलें तेज्या खातीरूच ह्या लेवलाचेर हांव पावल्लो आसा. जाल्यार दोन गोश्टींची सारकी गरज आसता लायफान. ह्यो दोन गोश्टी घेवन गेल्यार करून फुडें सरता. एक म्हणजे डिसिप्लीन आनी डेडिकेशन. ह्यो दोनूय गोश्टी म्हाका शिकपाक मेळ्ळ्यो पुलीस डिपार्टमेंटान. 12 वर्सां सर्वीस करून जे डिसिप्लीन शिकलो हांव आनी जे डेडिकेशन टुवर्ड्स सर्वीस जे 12 वर्साच्या कार्यकाळान शिकलो, ते आजून पर्यंत म्हाज्या लायफान चलता. आनी खरेंच म्हाका तर म्हाजें पर्सनल मान्यता आसा की जर तुमकां तुमच्या कामान तुमचें डेडिकेशन ना जाल्यार त्या कामाक तुमी खंयच फुडें सरपाक शकना. आनी तें काम करतना जर डिसिप्लिनान काम करिना जाल्यार तुमी खंय तरी सांडटले. कसल्याय कामान ही दोनूय गोश्टी सदांच घेवंक जाय. म्हाजो ल्हानपणा पासून हे एड्युकेशनाचेर हांव जेन्ना सर्वीस करतालो, त्या सर्विसीनूच हांवें म्हाजें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलें. खरेंच हांव धन्यवाद दिता म्हाज्या हायर ऑफिसरान, SP तेंच्यांनी. हांव ऑफिसान कामान आसतना तेंच्यांनी म्हाका कसलो कामान तूं म्हणजे आमचे SP सगळे IPS ऑफिसर, तूं आगे बढ़ो, हाँ लीव का हमारे ऊपर है, हम दे देंगे. पण म्हाका कंटिन्यू तेंच्यांनी 6 वर्सां लीव दिली. म्हाजें फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर हे पुलीस डिपार्टमेंटान जालें. ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलें 3 वर्सां, आनी जी LLB 3 वर्सांची केली ते पुलीस डिपार्टमेंट आसतना कंप्लीट केलें. तर 6 वर्सां कंटिन्यू म्हाका जी हेल्प केली त्या ऑफिसरांचे
म्हाका हे जे म्हजें आतां काम आहा त्या कामा खातीर तेंचो म्हाका जो हेल्प मेळ्ळा त्या खातीर ह्या स्टेजीर हांव पावलेलो आसा. आनी जेन्ना म्हजी LLB कंप्लीट जाली तेन्ना हांवें विचार केलो आमी आमच्या डिपार्टमेंटान 24 वर्सां सर्वीस. आमच्या डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर PI राया नाईक हांगासर हाजीर आसा, आमच्या मदीं बसलेले आसा, तांकां सारकें खबर आसतलें. 24 वरां सर्वीस. 24 वरां तूं 24 वरां मागीर 25 वरां घरा वयतलें म्हणून गॅरंटी नासता. तर कंटिन्यू वयता, पण डिलिव्हरी जाल्यार कंटिन्यू वयता. बट त्या खातीर जेन्ना म्हाजें LLB कंप्लीट जाली तेच्या नंतर हांवें विचार केलो की आतां जी गोंया खातीर सर्वीस केल्ली आसा, देशा खातीर सर्वीस केल्ली 12 वर्सां, ती सोडून आनी आतां भायर सरपाचें आनी समाजा खातीर एक काम करपाचें तें डिसिप्लीन घेवन जर हांव 24 वरां देशा खातीर काम करूं शकता सर्वीसीन रावन, तर एक 12 वरां हांव डेडिकेशनान समाजा खातीर काम करतलो हें ध्येय घेवन एक प्रॅक्टीस करतलो म्हणून भायर सरलो डिपार्टमेंटान. पण डेलीचो खेळ वेगळो आसता. प्रॅक्टीस थोडी दीस जाली आमच्या रक्तान, म्हणजे म्हाज्या बापायच्या रक्तान जे कन्स्ट्रक्शनाचें आहा त्या रक्तान म्हाका परत कन्स्ट्रक्शनाच्या लायनीन हाडलो 2012. आतां 1 जानेवारी 2022 म्हाज्या सायन्सच्या डेव्हलपमेंटाक 12 वर्सां कंप्लीट जाल्लीं आसा. तर ह्या 12 वर्सां त्या डेडिकेशनान आनी डिसिप्लिनान म्हाजो स्टाफूय हांगा फाटल्यान जो आहा तांकां खबर आसतलें हांव खूब डिसिप्लीन ऑफिसानूय वायटा. म्हाका कसले जी कामां वयतली कितें आसा जाल्यार त्या ऑफिसान हांव एडमिट करिना.